तेतून त्या मनशाक देऊन रोकडे चेकिंग गेल्ले तेतून ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे तेन्ना आमचो गांवांत बेतूलकारी लोक सगळे भियान पडले की हे कित्याक भियेवपाचे पडले. वास्को 2 जाण मनीस मेळ्ळेले आनी हे तर एक 2 बशींतले 12-13 जाण मेळ्ळे जायत न्ही जाल्यार हो बेतूल हो गांव सगळ्यात व्हडलो गांव जातलो कोरोनाचो. तेन्ना आमी एक फिशींग बोटकारां कडेन मागणी आसली आमची की व्हडल्या बोटकारांनी जशी 1 तारीख फुडली 1 तारीख धरल्या पळय आमी वय फाटीं रावया जाल्यार तेतून एक 4-5 जाण म्हणटा आमी बोटी भायर वयतले. तेन्ना आतां आमचे डिमांड बेतूलकाराचो असो आसतलो फाल्यां आमी मिनिस्टराक वचून मेळटले आनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतले की फाल्यां हो बेतूल गांव आनी वास्को भाशेन जाल्लो नाका. तेन्ना खंय तरी गोवोरमेंटान ही 1 आनी 1 देड करपाची सगळ्यांक हो आमचो डिमांड आसतलो फाल्यां. आतां ना आमचें डिसिजन जावं ना पूण ते कांय लोक आयकना पूण ते ह्या गांवचे लोक न्ही. तेन्ना आमकां भंय आसा त्या गांवचो आमी गांवचे म्हणून फाल्यां आमी बेतलात आमी एक कितें जातलें आख्या गांवांक बेतूल म्हणल्यार एक असो गांव आसा आमचो हजारांनी लोक वेळ्ळी पंचायत आसा. हे लोक चडशे लोक कोलवा बाणावले आमी येयले ते वटेन आनी हे सगळे आमकां भोगूचे पडटले. तेन्ना आमी तेमकां तुमी 1 तारखेक वचपाना ना आमी बोटकारांनी व्हडल्या बोटकारांनी 1 तारीख दवरल्या न्ही आमी 15 दीस फाटीं घेवया कितें हे कितें घडलां वय हे आनी इश्यू वाडोवचो न्ही म्हणून. तेन्ना आमी तेमकां एक रिक्वेस्ट केले ते आयकना फाटीं रावंक तयार ना म्हणटा आमचो प्रश्न करतले आमी फाल्यां आमी मिनिस्टराक वचून मेळटले आमचो प्रमेय आसा मिनिस्टराक सांगतले आनी हे आनी इश्यू वाडोवंक दिवचो आनी मिनिस्टराक इतलीच आमची रिक्वेस्ट आसतली. पंढरी केरकर तुमगे प्लॅन कितें आहा अशें. आज आमकां एकच पॉयंटार आपयले की हे कितें घडलां पळय न्ही जें कितें घडलां तेजी कोण मानाय हाडले तेमकां कोण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे म्हणून भितूर तो गांव लोकांक कळ्ळे बरो लोक भियालो की फाल्यां वास्को कितें घडलां तें आनी हांगा घडोवचें न्ही. सद्या बेतूल तसलो विशूच ना आनी हें जर घडलें जाल्यार गोंयांतलो व्हडलो जागो कोरोनाचो बेतूल जातले. बेतूल वेळ्ळे हे सगळी एरिया. तेन्ना आमचो तेमकां सांगपाचो एक काम केलें तें आयकना म्हणटा फाल्यां आमच्या गांवांतले लोक वचून मिनिस्टराक मेळटले. ना तशें न्हू तुमी आतां केदो स्टार्ट करपाक चिंतताय तुमगे आमचे 15 तारीख लेट ऑगस्टाचे 15 तारीख आमगे 1 तारीखार आमी 1 तारखेर वचपाचे तुमी कोणाक म्हणटा तुमी कितें फिशींग बोट करा फिशींग बोट कर मग आमगे येयले आमी कितें केलां पयर मिटींग जाली 1 तारीख दवरली आतां हे पत्ते बंद करताय ते म्हणटा आंबे येयले हिंगा तिंगा नांव कितें उलोवप हिंगा बिजनेस सगळे चलयताय सगळे बिजनेस चलयताय हे धोक्यार सगळे भाशेन बिजनेस सगळे आतां बोटकार सगळे हिंगा एक्झॅक्ट हिंगाचे नाय. आतां 1 तारीख आमकां कितें गव्हर्मेंटा डेट आहा 1 तारीख आमी कितें सांगिल्लां बाबा आमी कोवीड नेगेटीव हाडले सर्टिफिकेट आनी बोट चलयतले कोवीड नेगेटीव हाड दाखोवन एक्झॅक्ट दाखोवन पयर मिटींग जालें म्हणपाक ओके पर्सिनवालांक कितें केलें ना आमी वचनाय भायर मानाय चड जातले. फिशींग बोटीचे लेबर कितू आसता एक 6 ते 7 एक धाकटे बोट आहाय ते 3-4 जाण वयताय एक आतां मगे बोट आहा तेचेर एक 6 जाण दवरपा पडटाय ते घालपाचे चलोवपाचे कितें हांव हे सर्टिफिकेट हाडान दिताना हांव एक चालू करता बोट ते म्हणटा नाकाय हे म्हणटा हेच कोण जातले आतां हे 3.5 म्हयने बोट चलयली हिंगा कोणा कित्याक जालें ना. जेन्ना कोवीड-19 येयलें हिंग बोट चलयले ना जेटीरू सगळ्यांक चलयल्यो बोट्यो सगळ्यांक चलयले ते कित्याक ना म्हणटाय आतां कित्याक ते चेंज कोताय एक जाय तेच रूल करपाक आमकां गव्हर्मेंटा डेट ऑगस्ट 1 तारीखा ते 1 तारखेर आमी वयतले कित्याक आमगे सगळें सबमीट कोन्न वयतले बिश्ते हाडले मान्या बोटीर घालून चलोवपा नाय सगळें सबमीट कोन्न आमी बोट घेवन 1 तारखेर भायर वयतले इतलें म्हणगेले. फ्रँकी फेर्नांडीस कळ्ळां मगे धाकटी बोट न्हू धाकटे म्हळ्यार येचो थिंगा सायड ल्हान ना मगे एक 6 लेबर 7 लेबर इतलेच कित्याक पयलीं डिसिजन घेयला तेचेर डिसिजन. थँक्यू. एक मिटींग जाल्ली पर्सिंग ओनर्सांक सगळ्यांक आपयले एक डिले करपा बिकॉज ऑफ कोवीड-19 हें जें सिट्युएशन बस जायत आहा ते पासत आमी एक हें केल्लें की एक 1 सप्टेंबर चालू करची म्हूण तितून पर्सिंगाची आमी कमिटी हें जाली आनी आमी डिसिजन घेतलां की व्हडल्यो बोटी जे 30-40 मानाय जाल्ले परत ते आमी चालू करची केन्ना 1 सप्टेंबर तेजे एग्री जाले. मागीर म्हाका थोड्या जाणांनी फोन केला बाबा कोत्ता कितें आमचे धाकटे बोट कित्याक बेगीन वयताय तेजेर हांवें सांगलें कितें तुमी एक मिटींग घे फिशींग जे धाकटे बोटकार आहाय ते फिशींगवाल्यांनी तुमी एक मिटींग घे तुमचे मदें तुमी ताराय आज मिटींग जालें हांव येयलो एज अ सरपंच म्हूण येयलो पूण हांव हें कांय ना कित्याक हांवूय मदें तुमी कित्याक तें डिसिजन घेवचें म्हूण तेजेर आतां तेंगेलें जालें ना वच जा म्हणटाय नाका वच जा म्हणटाय 15 तारीख ऑगस्ट वच जा म्हणटाय 1 सप्टेंबर तेजेर जावं ना तेंगेलें. पूण हांव कितें मागता हे सरकारा कडेन गव्हर्मेंट
डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज दे कॅन डू इट. ते मी आतां जायते नोटिफिकेशन काडले, सर्क्युलर काडले. ते आमच्यान कांय डिसिजन ना. फाल्यां ते म्हणले 1 सप्टेंबर चालू करचे. सो एवरी वन हॅज टू गो. सो सगळे डिसिजन एक युनिलॅटरल सगळ्यांकूच जातलें. कित्याक ते म्हणटात कितें पातकारान कितें वचपाचें, आम फिशींग बाल कितें वचपाना. सो हे डिसिजन जाता हें कॉमन जायते सगळ्यांक. सो आय वील सजेस्ट द गव्हर्मेंट, इवन द फिशरीज मिनिस्टर, टू think about it and do something or move the dates further. So we don't have a problem. गव्हर्मेंटान डिसायड करपाचें. जालें कित्याक आम जेन्ना लॉकडावनान तेमी एक 15 दीस 17 दीस बोट बंद केल्ल्यो तेन्ना कोण काडलें? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजान काडलें न्हू, बंद दवरलें बिकॉज ऑफ दीस सिट्युएशन. सो आयज तेंच कराय तुमकां दिसता हें देर इज चान्सीस ऑफ हॅविंग पॉझिटीव पीपल एट द जेटी, कंटेनमेंट झोन जावपाक शकता जाल्यार तुमी हें कराय, डिले कराय, फिशींग बॅन दिऱ्यो. आं हांव मुगे फर्स्टींग बोट आहा, एकूच बोट आहा. सगळे बोटी गेल्यार हांव ते दीस वयतलो भायर 1 तारखेक गव्हर्मेंटाच्या डेटीचेर. जाल्यार इतलेंच आनी कांय ना. 1 तारखेक धाकटे बोट वचपाच्यो. आं ना, धाकटे व्हडले सगळे वचपाचे फिशींग ते म्हणून धाकटे न्हू ते व्हडले ते 65 फिटाचे 70 फिटाचे धाकले बोटी न्हू ते. फिशींग म्हणून व्हडले बोटी सेम, खाली नॅट डिफरंट. ते तर गेले जाल्यार आमी वयतले. म्हाजी पूण इंजीन कमी आहा 280, तेंची 600 इंजीन आहा. म्हळ्यार खंयचे व्हडल्यान धाकले जाले हांव वयतलो. ते बोटी गेले, कोण बोटी गेले हांव वयतलो. म्हाजी एकूच आहा फोर्सींग आनी म्हाजो दुसरो धंदोय कांय ना. जालें म्हाजी नवीचल जोडकर. धाकटे बोटी व्हडले बोटी कांय ना, सगळे व्हडले बोटी, खाली नॅट डिफरंट, इतलेंच आनी कांय ना.